जेजू क्रिस्त देवी मोगाच्या भाव भयणीनो, आज सदो काळ 18वो आयतार हे युकरिस्ती बलिदान तुमच्या सगळ्यांच्या गरजांक हांव भेटोवन दिता। विशेष मापान ज्या कोणाक युकरिस्तीक बलिदानांत भाग घेवंक जायना, इगर्ज्यो उक्त्यो नात, इगर्जी वचोवंक जायना, हांतुरणार आसात, पिडेंत आसात, तांच्या खातीर हांव भेटयता। तशेंच सगळ्या संवसाराच्या मारेकार कर्ग विघ्न कोरोना पयस वचूं दी म्हणून ह्या युकरिस्ता वेळार आमी मागया। बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सभे आसूं। अस्कत मनशांक बळवंत करूंक, पतकी मनशांक पवित्र करूंक जेजू ह्या संवसारी आयलो। तर मोगाच्या भाव भयणीनो, देवा समोर रावोंक आमी कोणी योग्य न्ही, पूण ताची कृपा, ताची काकुळट तो आमकां दिता आनी त्या काकुळटी वरवीं मात्र ताच्या समोर आमी रावोंक साद आसा। तर त्याच काकुळटीन आमी पतकां वळखून घेवंक तो आमकां कृपा दिता। पश्चाताप काळजांत ताच्या मुखार रावया, आमचे अस्कत काय वळखून घेवया आनी युकरिस्तीक बलिदान संभ्रमूंक आमकांच आमी तयार करया। आमी पातकी आनी अस्कत म्हळ्यार वळखून सर्वां सांगता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान विसरून, वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या। ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो भोव व्हड अपराध। ह्या बसोत भाग्यवान सदांच अवकार मरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थोवन मागता। सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पतकां भोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावूं। Christ
परतुया. सर्वेस्परा तुझ्या साकरांक पाव, तुका उलो मारतेल्यांक सदां दुलो बैल वागय. तुवें आमकां रसल्याय आनी तूं आमकां सांबाळताय. जे कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूं सांबाळ. हो उपकार आमकां कर म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव. तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे कुमळान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, तुम्ही ताण लागलेल्यानो उदकाशी येया. तुमचे कडेन दुडू ना तरी येया. दुडू नासता विकतें घेया आनी खाया. येया परे करिनासता दाकां सोरो आनी दूध विकतीं घेया. पोषण दिनान त्या वस्तूंचेर तुमी दुडू कित्याक करसितात? तुमकां दादोशी करिनान त्या वस्तूंचेर तुमची जोड कित्याक होगडायतात? सत्रयेन म्हजें आयका आनी बरें काण तुमकां मेळटलें. आनी पक्वाना काण तुमी दादोशी जातल्यात. काण दिवन आयका आनी म्हजेशी येया. आयका आनी तुमी जियेतल्यात. हांवें दाविदाक बसयलेल्या आशिर्वादा प्रमाणे हांव तुमचे कडेन एक ससनी करार करतलो. देवाचें उतरी. देवाचे ओडुपकार. तुझे हात उसो सर्वेस्परा, आमकां तूं दादोशी करताय. तुझे हात उसो सर्वेस्परा, आमकां तूं दादोशी करताय. सुमी दयाळांनी काकुळदार, सोसने खायेनानी प्रीती मोगान भरलोलो. सोमेस्तान सर्वेस्पोर कितलो बरो. सगळे आपले रसने थंय खनवाळायेन भरलोलो. तुझे हात पुसून सर्वेस्परा, आमकां तूं दादोशी करताय. सोमेस रसनाचे दोळे तुजेर सासात, आनी तूं सगळ्यांक वेळा वेळार तांचो ग्रास दिताय. तुझे हात उसोन आमकां तूं दादोशी करताय. तुझे हात उसोन सर्वेस्परा, आमकां तूं दादोशी करताय. तुझे हात उसोन सर्वेस्परा, आमकां तूं दादोशी करताय. सांत पावलून रोमांकारांक बरयलेल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, कोण तो तुमकां क्रिस्ताच्या मोगातान वेगळी करतलो? कश्ट वा अडचणी, दगदवणी, खाणा जेवणाचो वा न्हेसणाचो तत्वार, अपाय वा तलवार. जाल्यार ह्या सर्वांती जाणे आमचो मोग केला ताची मारिफात आमी संपूर्ण जैत सोडता. कित्याक इतले हांव खंडीत जाणा. मरण जावं जिवीत जावं, देवदूत जावं, सैंबावत्यो सक्तो वा पदवो जावं, आतांचो काळ जावं फुडलो काळ जावं, अंतराळ जावं पातळ जावं, कोणीय जावं कितेंय जावं,
जेसू क्रिस्ता आमच्या सोम्यातय आमकां मेळलेल्या देवाच्या मोगातावन आमकां वेगळी करूंक शकचे ना. देवाचें उतर हे देवाचे उडुपका. Alleluia. 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 उंडे वरवीं मात्र मनीस जियेना. वगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरा वरवीं तो जियेता. Alleluia. 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 सर्वेस पर तुमचे सोबे आसू. तुमचे सोबे आसू. देवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सोम्या. स्नानीक जुआंच्या मरणाची खबर आयकत आस जेजू थंयसो भायर सरलो आनी एक दोणीर बसून एक वरे विंगड सुवातेक गेलो. पूण ती खबर मेळटस लोक शहरांत आवन पांय वाटेन हरिहरीनी ताची फाट धरन गेलो. अशें तो दोणी वयलो सकला देंवतना थंय एकठांय जाल्लो व्हडू लोकां जमो देखतस ताचें काळीज कळवळ्ळें आनी तांच्या पिडेस तांकां ताणें गूण केली. सांज जावन येतना ताचे शिस ताचे सरशी येवन म्हणाले, ही एक एकसुरी सुवात आनी वेळी उथरलो. लोकांक धाडन सोडो. हळ्ळ्यांनी वचून जेवंक खावंक कांय मेळटा जाल्यार ती मोलाक घेवन दी. पूण जेजून तांकां जाप दिली, तांणी वेची गरज ना. तुमीच तांकां कांय पुडी खावंक दिया. ते ताचे लागीं म्हणाले, आमचे लागीं हांगा कांयच ना. आसात म्हळ्यार फकत 5 पुंडे आनी 2 मासल्यो. जेजू तांकां म्हणालो, ते म्हाका हांगा हाडून दिया. आनी लोकांक तणार बसोवंक ताणें ताकीद दिली. उपरांत ताणें ते 5 पुंडे आनी 2 मासल्यो हातीन घेतल्यो, सर्गाक दिश्ट लावन अर्गां दिली आनी उंडे मोडून शिसांक दिले. शिसांनी लोकांक वांटले. सुमेस्त जीवन ददोश जाले. उरलेल्या कुडक्यांनी 12 दाली बोरनो काडली. स्त्रियो आनी भुरगीं सोडल्यार जेवलेले दादले मनीस 5000 जातीत. आमच्या सुमी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकडी तुका क्रिस्ता. प्रेज द लॉर्ड. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भावा भयणीनो, आज संध्याकाळाचो 18वो आयतार. विशेष मापान हे मिसाचें बलिदान हे लितुर्जी जी कोण घरा हांतुळणार आसात मिसाक वचोंक जायना आनी तशेंच कोरोना निमती मिसां नात तसल्या खातीर हे मिसाचें बलिदान भेटयल्लें जावन आसा. आयच्या ह्या वाचपाचेर आमी नियाळ करचो जाल्यार पयलें वाचप इसाइया प्रवाद्याच्या बुकांतलें. इसाइया प्रवादी सांगता आमकां, तुमी तान लागलेल्यानो उदकाशी येया, तुमचे कडेन दुडू ना तरी येया, दुडू नासता विकतें घेया आनी खाया, येया फारी करिनासता दाकांसरो आनी दूद विकती घेया. पोषण दिनात त्या वस्तूंचेर तुमी दुडू कित्याक करशितात? तुमकां ददोश करिनात त्या वस्तूंचेर तुमची जोड कित्याक वगडायतात?
सत्र येन म्हजे ऐका आणि बोरें खाण तुमकां मेळटलें आणि फकवाना खावन तुमी दोशी जातल्यात. खान दिवन ऐका आणि मुजेशी येया. ऐका आणि तुम्ही जियेतल्यात. हांवें दाविदाक बसयल्या आशिर्वादा प्रमाणे हांव तुमच्याकडे एक सासणीक करार करतलो. कसली उतरां पळया मोगाच्या भाव भयणीनो. देव आमकां आपयता म्हणजे हाचो अर्थ कितें? देवाचें देणें धर्मार्थ. द गिफ्ट ऑफ गॉड इज फ्री आणि ताका दुडू ना. देवाच्या कृपेक दुडू ना. येवकारिस्ताकी दुडू ना. देवाच्या उतराकी दुडू ना. आज आमी कितें करता? धर्मार्थ मेळ्ळें आमकां नाका. पैसे दिवन नाका जाल्लें काण घेवन आज आमी आमची कोड जिवीतच नाश करते आसा. पळया सर्वेस्पर अशें म्हणटा. इसाइया प्रवादी सांगता सर्वेस्पर देवाचें उतर. तुम्ही ताण लागलेलं उदकाशी येया. कसलें उदक? जिविताची झर. ताण बगोवचें उदक. सर्वेस्पर देवचो आणि ताणें आमकां पाठयलो जेजू क्रिस्त पवित्रत्मो. थान बगोवचें उदक. आज आमी थान येयल्या. थान बगना. संवसारा फाटल्यान दवन थान बगना. कामुकपणा फाटल्यान दवन थान बगना. काम कर 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 थान बगना. थान बगोवचें उदक दिता. कृपा तो दिता आमकां. तुमचे कडेन दुडू ना तरी येया. दुडू नासता विकते घेया आनी खाया. पळय आमी म्हणून पळय ह्या संवसारान सकट दुडू 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 म्हणटात. पण देव म्हणटा दुडू नासता म्हजे थंय येया. गेले ते आयतार हांवें वाचले. वाचपाचो म्हाका उडास येता. माथ्या वाचोवांचेर कश्ट तेलेनो तुम्ही मुझे सरशी येया. वाजून ववयतेलेनो मुझे सरशी येया. आज कितें म्हणटा? दुडू नातल्ल्यानो मुझे सरशी येया. घेया. आज मुझे ते तुमकां मेळचो तो संतोष. संवसारांत खंय तो संतोष आनंद मेळचो ना. आनी तो सांगता पळया तुमकां दोशी करिना त्या वस्तूंचेर तुमची जोड कित्याक वगडायतात? आज आमच्या घरांनी वस्तू इतल्यो भरल्यात की आमी दिसना घरा भितर. त्यो काडल्यार आनी आमच्या कितें म्हणटात तितलो आनी कितलो जागो भितर आसा. पण कशें सांगता तुमकां दोशी करिनात. कितल्योश्यो वस्तू त्यो दोशी करिनात आमच्या कडेन नात गी. आनी तो सांगता सत्रायेन तुमी ऐका. तुमकां मेळटलें बोरें खाण. बरीं पक्वानां. तुमी दोशी जातल्यात. पळय बोरें खाण देवाचें उतर. बोरें खाण देवाचो सांगात. हें तुमी घेया. म्हणजे इस्रायल परजेक आमचो इसाइया प्रवादी जागयतलो. आज ह्या कोरोनाच्या काळार म्हाकाय तुकाय तो सुमी जागयता. आज मोगाच्यो भाव भयणीनो आमकां अवकाश ताणें दिला. घरा बसून एटलिस्ट आमी स्वार्थ आयकता न्हय गी. हें ताजें धर्मार्थ देणें. ताजी कृपा. त्या खातीर आमी ताका अर्घ दिवया आनी आमची अस्कत काय वळखून घेवया. सोम्या समोर आमी कालती जावया. अशा दुसऱ्या वाचपांत सान पावलो रोमा घरा बरयल्लें वाचप आमकां गरजेचें कितें गी म्हळ्यार तो मोग. त्या मोगांत आमी जियेतना सोम्या संगी आमी एकवटतना कितेंय येवं कितेंय जावं आमी भियेना. देर इज नो फियर इन क्रायस्ट. जेजू थंय आमकां भिरांत ना. अशें आसता कोण तो आमकां क्रिस्ताच्या मोगातावन वेगळीं करतलो? कश्ट, अडचणी, दगदवणी, खाणा जेवणाचो वा न्हेसणाचो तातवार, आपाय वा थालवार. पळया कोण आमकां क्रिस्ताच्या मोगातावन आज सुवार्थेच्या मोगातावन आमकां वेगळो करतलो? कोण? कोरोना, कॅन्सर, डेंग्यू, चिकनगुन्या, मरणांतीक पिडा आमकां पयस करची ना. कित्याक क्रिस्ताचो मोग ताणें आमचेर वतला. आमी क्रिस्ताची आमी क्रिस्तांवां क्रिस्ताच्या मोगान जिवची परजा जावन आसा. आनी तो सांगता कित्याक
इतले खंडीत हांव जाणा ह्या सर्वांती ताणें आमचो मोग केला ताच्या मोरिफात आमी संपूर्ण जैत जोडता क्रिस्त मोरिफात क्रिस्ताच्या मोगा मोरिफात आमी जैत जडता मग न्हू मरण जावं जिवीत जावं देवदूत जावं सायंबावर्त्यो शक्त्यो ह्या पदव्यो जावं आतांचो काळ जावं फुडलो काळ जावं अंतराळ जावं पाताळ जावं कोणी जावं कितेंय जावं जेजू क्रिस्त आमच्या सुमयतय आमकां मेळलेल्या देवाच्या मोगातावन आमकां वेगळे करूंक शकचे ना त्याच खातीर हांवें म्हळें हें कोरोना आमकां देवाच्या मोगातावन वेगळे करूंक शकचे ना जावं पुरो आमकां ह्या दिसांनी इल्ले कश्ट आसात मिसाक वचोंक जाल्यार हर एका आयतारा आमकां देवाचें उतर आयकुचो भाग ताणें आमकां फावो केला मोगशो भाव भयणीनो देवाच्या मोगांत आमी जियेतना देवाच्या मोगांत आमी रुता जाताना उरलेले सकड आमचे तावन पळटा पयस वेता आनी तिसरें वासा पायचें मातेवाच्या वांजलांतलें थंय दोन विशय आमी पळयता स्नानीक जुवांच्या मोरणाची खबर आयकत आस जेजू थंयसो भायर सरलो आनी एक दोणीर बसून एक वरे विंगड सुवातेक गेलो कित्याक जावं पुरो जेजू ध्यान करूंक गेलो स्नान दातारच्या मोरणाची खबर आयकत आस तो थंय वसोंक ना पळय स्नान दातारचे शीस कापले शिसांनी व्हरून ताका पुरले जेजू थंय वसोंक ना ताका मेळोंक वसोंक ना तुमी चिंतूंक पुरो ताणें ताका स्नान दिल्लें ताणें ताका हर एका रितीन इंट्रोडक्शन प्रस्तावान दिल्लें सबार पोटी तो भेटुल्लो जावयेत पूण आज मोरणाच्या वखदाक कित्याक वसोंक ना हांगा एक संदेश आसा जुआंव बाप्तिस्त ताच्या त्या मोरणा वरवीं देवाक महिमा हाडटलो तो देवाच्या मोगान तीर जाल्लो कश्ट अडचणी या ताची तालवार देवाच्या मोगात हांवन ताका पयस व्हरूंक सोकोंक ना ताचे मिसांव संपलें आमचे मिसांव संपतना देव आमकां आपोवन व्हरता त्या खातीर आमी मोरणां भियोंचे न्हय जेजू एक सुऱ्या सुवातेर वेता आनी थंय जावं पुरो तो ध्यान करूंक वेता पूण कितें जाता ती खबर मेळटस लोक शहरांत हांवन पांय वटेन हारी हारीनी ताची पाट धरून गेलो अशें तो दोणी वयलो सकला देंवतना तो एकठांय जाल्लो व्हड लोकां जमो देखतस ताजे काळीज कळवळ्ळें आनी तांच्या पिडेस्तांक ताणें गूण केली पळय मगोचे भाव भयणीनो टायम ना म्हणच्या व्यक्तींक जेजू एक लिसांव दिता तो इतलो ताच्या जिवितांत वेळ करचितलो गी बऱ्या कामा खातीर ताका विशेवाक वेळ मेळनातलो जाल्यार थंय लोक आयिल्लो पळोवन ताणें धांवडोवंक ना बेस्तावंक ना ताजें काळीज कळवळ्ळें द हार्ट ऑफ जीसस इज कंपॅशनेट हार्ट आज आमचे इगर्ज मातेचे आमच्या प्रिकस कुटुंबाचे काळीज कळवळचे कणवळ्याचे काळीज जायचंय कंपॅशनेट काकुळटीचे काळीज जायचंय आनी तांच्या पिडेस्तांक ताणें गूण केली गूण करूंक आनी लोकां खातीर बरें करूंक ताका वेळ ना खंयचोय वेळ जाता सांज जावन येतना ताचे शीस ताचे सरशिवन म्हणाले पळय लोक थंय जमलो ही एक सुरी सुवात आनी वेळी उतरलो लोकांक दाण सोडू हळ्ळ्यांनी वचून जेवंक खावंक काय मेळटा जाल्यार ती मोलाक घेवन दी म्हळ्या सांज जाली आनी खंय आतां हळ्ळ्याक फाटीं वचत येता न्ही जेजून जाप दिली तांणी वेची गरज ना तुमीच तांकां खायपुणी खावंक दिया आतां हांव तुमकां वडासा काडटा इजाया प्रवाद्याची येया गेया दुडून आसता खाया पियेया पळय इजाया प्रवाद्यान केल्लें प्रवादान जेजू आज परिपूर्ण करता पयशे नांत ताज्या अजापांक पयशे नांत ताणें दिवच्या काणाक पयशे नांत ताज्या ताकाच दिल्ल्या त्या युकारिस्ताक तो सांगता तांणी वेची गरज ना तुमीच तांकां कांयपुणी खावंक दिया तो तांकां परीक्षा करता तांचो मनोभाव परीक्षा करता सबार पोटी आमच्या कडेन आसा आमकां दिवंक मोन ना आमकां बरें करूंक मोन ना आमकां एकामेका वांठून घेवंक मोन ना जेजू पळया तें बरेंपण ताजें थंय आसलें भायर हाडटा आनी त्या जाणा थंय आसलीं बरेंपण कशें उपयोग करूंक तो शिकयता ते ताजे लागीं म्हणूंक लागले हांगा आमचे लागीं कांयच ना
आसात म्हळ्यार फकत 5 उंडे आनी 2 मासल्यो. ह्या 5 उंड्यांनी आनी 2 मासल्यांनी कितें जाता न्ही जाता. त्या विधव स्त्रियेन दुबळे स्त्रियेन 2 नाणी गेले कितें जाता थंय आशिर्वाद मेळटा. तो सुकागार रडण्यानी मागता, देव ताचे मागणे ऐकता. God is God of small things, not great things. With small things he does mighty things. ललान ताच्या ते ललान आमचो ल्हान भावार्थ तो आशिर्वादीत करता. आनी जेजू तांकां म्हणलो ते म्हाका हांगा हाडून दिया. फुडें आमी म्हणटा दिवं कितें सोमिया, खाण गे सोमिया काणिको, स्विकार कर सोमिया हें फूल, सर्वस्व म्हजें मोगाळ बापा. आमी गायता मात्र गी न्हय आमी दिता. तन मन म्हजें अर्पिता बापा, तोंडान मात्र गी. जे आमी कितें दिता ते ल्हान जावं दी व्हड जावं दी. मगोच्यो भाव भयणीनो तातूंत आशिर्वाद जाता, मल्टिप्लाय जाता. की तो लोकांक तोंडार बसोंक सांगता. उपरांत ताणें 5 उंडे आनी 2 मासल्यो हातीन घेतल्यो, सर्गाक दिश्ट लावन अर्गां दिली. ताचे पयले मागणें अर्गां दितना कर्गां पयस येतात. अर्गां दितना आमची कामाचेर आशिर्वाद. त्या खातीर आमी देवा बापाक अर्गां दिवंक जाय, अर्गां दी जाय. सर्गाक दिश्ट लावन अर्गां दिली आनी उंडे मोड शिसांक दिले. शिसांनी लोकांक वांटले. सुमेस्त जेवून ददोशी जाले. उरलेल्या कुडक्यांनी 12 दाली बोर्न काडली. स्त्रियो आनी भुरगीं सोडल्यार जेवलेले दादले मनीस 5000 जातीत. 5000 जाणांक ताणें वाडलें. कितल्यान? 2 मासल्यांनी आनी 5 उंड्यांनी. बरेंपण खंय आसा थंय आशिर्वाद आसा. बरेंपण खंय आसा थंय देव आसा. त्या खातीर आमी म्हणटा जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या, तो बरो आनी कालत्या काळजाचो, बळो आनी कालत्या काळजाचो. तरी मग अशें भाव भयणीनो हाचे 3रें आसा पळय, आमकां बरेंपण दाखोवंक आपोवणें दिता. आनी ह्या काळार, ह्या कर्गाच्या काळार आमी निसोन बरेंपण दाखोवंक आसा, सोंसणीकाय दाखोवंक आसा. टेन्शनान जिवचें न्हय, डिप्रेशनान जिवचें न्हय. मग अशें भाव भयणीनो जेजू हांगा टेन्शन करना. ताची नदर बापा थंय आसली. ताका कळीत आसलें बापाची सकत. आज आमकांय तो ह्या वाचपात बरी बापाची सकत कळीत करता. आनी ती सकत पावला कळटा. पावल म्हणटा कोणाक आमकां देवा तावन पयस करूंक साद आसा. कश्ट, अनवरां, पिडा, शिडा, वारें, वादळ कोणा वरवीं साद ना. तसली सकत जावन आसा जेजू. तसली सकत जावन आसा युकारिस्ता. तसली सकत जावन आसा देवाचें उतर. कितली बागी आमी. आज आमकां हें युकारिस्त आसा. जेजू आमच्या सांगाता आसा. थंय अजापां केल्लो जेजू आज आमच्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या फिरगस कुटुंबांत तो अजापां करता. त्याच जेजूक कालत्या काळजान आमी आमकांच समर्पण दिवया. आमचें उणेपण वळखून घेवया. आमचें बरेंपण हेरांतय, पेल्यातय, समुदायातय, फिरगस कुटुंबांतय, सेज सांबारातय आमी दाखोवया. आनी अशें देवी आमच्या कुटुंबाक आशिर्वादान भरतलो. आनी नाका जाल्लें सक्कड पयस करून जाय जाल्ल्याचेर आमची नदर मारया आनी सुमयाचो पाटलाव आमी करया. अशें सांपावला बरी सुमयाक आमी मोगान साक्ष जावया. आमेन. दोळे दापून आमी एक घडीभर आमी मागया. सर्वेस्वर बापा, गणित काकुळदारा तुका अर्गां होगळापांनी वाखाणी दिता. आयच्या दिसा ही सुवार्ता तुवें आमकां विशेष बापान दिल्ली आसता. ह्या सुवार्तेची सकत समजूंक आमकां कृपा दिल्ल्या खातीर अर्गां दिता. हांव जेजू सुवार्ता ती बेश्टेच फाटी वचना. तर मगोच्या भावा भयणीनो त्या सुवार्तेचे आशिर्वाद आमकां आमच्या कुटुंबाक मेळच्या खातीर आमी मागया. आज जेजून सांगलेली इजाया प्रवादीची उतरां, रोमाकारांतली ती उतरां, तशेंच मातेवाची ती उतरां आमच्या जिवितांत आमी घेवया आनी त्या प्रमाणे जियेवया. येदोळ पर्यंत आमी तशें जियोवन येतल्या खातीर, बरेंपण दाखयन येतल्या खातीर, वेळ ना म्हणून आमी गुणगुणल्या खातीर, पुरपुरल्या खातीर सोम्या आमी भोगसाणे मागता. आज आमी पिडेस्त जावन आसाव. सबार जाणां कर्गांत बली जाल्यांत, कुटुंबांत समाधान ना. आमचेर दया दाखय. कशें तुवें ते 2 मासल्यो 5 उंडे उखोवन तुवें देवाक अर्गां दिलीं. आज ह्या युकारिस्ताच्या बलिदानाद्वारे सर परजे तुजे समोर उखोवन हांव अर्गां दिता सोम्या. हरी पिडा, शिडा, अंकर, बनपस, बंदड्यो कुटुंबांत हांव हे मारेकार, कर्ग, कोरोना कुटुंबांत हांव सोड नसोंदी. टच देम लॉर्ड.
anoint them, Lord, heal them, Lord, deliver them, Lord. तुनी हात वयर उबारून वडा ताळ्यान अर्घ दिव्या अर्घ तुका सुमिया जेजू होगळाप तुका सुमिया जेजू महिमा तुका सुमिया जेजू आराधन तुका सुमिया जेजू वंदन तुका सुमिया जेजू जय जय तुका सुमिया जेजू मान तुका सुमिया जेजू हालेलुया 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 ala maragbra shara balakra shandari era bara alfa kora rafa hadrer mashari era bara shamma halakim era bara hori eri 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 erga जेजू एक परजेचे आशीर्वाद देव देव दे दिव्यवाणी YouTube लाईव्ह द्वारे आम्ही दिवशी मिसाम आशीर्वादित जाऊन एकल्याक गुण कर जेजू ज्या कोणाक भलायकेची गरज असा याच घडये जेजू तुवे केल्ल्या अजाबाच्या आशीर्वाद थांकाय मिळून तुवे म्हणजे याचा की निक्षय सांगले शे किती तू बांधताय ते बांधता सोडयता ते सोडयता रुपया बागर म्हणजे ते ना तुझे सत्तेवन बळवून महिमेवन नावाने मनुष्याकडा तू आपोडाने अभिषेक कर टच फॉर योर ग्लोरी हालेलुया 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 आमच्या भावार्थाची उसरणी आता आम्ही करूया एकच देवाक सतमानता सर पदवेदार बाप तो सर्गा आणि पृथ्वीसो दिसत्या आणि ना दिसत्या सर वस्तूंचो रचणार आणि एका सुम्याक जेजू क्रिस्ताक सतमानता देवाचो एकलो स्पूत तो सर्व काळा आदी बापा तावन जल्मला देवा तावन देव उजवाडा तावन उजवाड खऱ्या देवा तावन उपसल्लो खरो देव तो देवा तावन जल्मला ताका वसूंक ना बापाच्या सैबाचो ताच्या वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आमा मनशा पासत आनी आमचे सोडवण्या पासत सरकार तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अवकार मरयेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसोत पोन्स पिलाताकाल ताका कुर्सार मारलो ताणें कस मरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गार सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांची आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवटकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्रत्म्याक सतमानता ईश्वर आनी जीवदाता अर्थ बापा आनी पुता ताव निपसला बापा आनी पुता बराबर ताकाय संसर्को नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मदुता वरवीं स्थापिल्ल्या दिवसभेक सतमानता पातकांच्या भक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन भावार्थ्यांची प्रार्थना मोगाच्यानो सुम्याक सोदून गेल्लो हरी एकलो निराश जावन फाटीं आयिल्लो ना जेजूको आमचेर आसा तो मोगू अपरिमीत सदांच बरें दितल्या देवा लागीं आमची मागणी आमी समर्पिया तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक बापा पोवी सभेच्या मुखेल्यांनी तुजेर पात येवन तांच्या तबेनाच्या हिंडांची जतन बऱ्यान करूंक तांकां भावार्थान सांबाळूंक आनी वागोवंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या राष्ट्राच्या अधिकाऱ्यांनी आपणाच्या लोकांची गरज समजून न्यायनितीन उक्त्या मनान तांची सेवा करूंक अशें बरो राष्ट्र बांदून हाडूंक तुजी मजत दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या सर क्रिस्तांव कुटुंबांनी तांच्या जिवितान तुका उलो मारूंक तुजी खुशी समजूंक तुका प्रथम स्थान दिवंक अशें सदांच तुका लालेवन जिवंक तुजो आधार दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक वाडोवन येवच्या भुरग्यांनी तांचे थंय आसच्यो सर्व वायट ओंदवण्यो हुमटून काड बऱ्याशे गुणांनी आनी भावार्थाच्या देण्यांनी वाडशें कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक सर्व युवजनांक तुजे लागीं व्हड
तांचे जिणेचो शेवट तांकां शिकय. आपणाची युवा सकत तुजेर बांदून हाड. हेरांच्या गरजांक पावोवंक तांकां तुजो आशिर्वाद दी म्हण मागता. बाप्पा आमचे मागणे आयक. येवकरिस्ताच्या वेदी भोंवती हजार जाल्ल्या ह्या तुज्या लोकाची काकूट कर. तुज्या उदारपणान आमकां दादोस कर. अशें हेरांतय आमी उदार जावन तांच्या गरजांक पावोवंक तुज्या पवित्र जेवणान आमकां बल दी म्हण मागता. बाप्पा आमचे मागणे आयक. आतां मौनपणी आमचे खासगी गरजो समर्पूंच्या ह्या वेळार आमची पिडा शिडा आमचे कश्ट हे मारेकार कर्ग कोरोना तावन देव आमकां संवसाराक राखोनी म्हणून आमी मागया. सर्गीच्या बापा, आमी भुरग्यांनी तुज्या पांयां थळी भेटयलेली मागणी दयेन तूं स्विकार कर. तूं बरो मेस्त्री सदांच बरेंच दिवचो. आमकां बऱ्यांतलें बरें फावो कर आनी दादोस कर. अशें जिणयेचें पयण शबितायेन समकोंक तुजो आदार लाभय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यानी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जाव म्हण मागात. हे तुमच्या हातात ते बलिदान आपल्या मनात आणि महिमेक आमच्या आणि कॅपरी सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घे. सर्वेस्परा प्रसन्न जावनी देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बलये वरवीं आमी तुका सदां ओपलेलें बलिदान जावंक निर्मी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी शासनाच्या देवा, सर्वकडे आणि सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या समे वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो दितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. इतले कणवळेन तुवें मनशाकडो असो मोग केलोय.
तुझ्या पुताक आमचो सोडवंदार करून धाडलो. जे जेजू सवे तुका मानतले तेच आमचे सवे तुका मानूक हातक मात्र सोडून हेर सगळ्यांत आमच्या गतीन जियोंक तुवें ताका पाठयलोय. आदावान तुजी आज्ञा मोडली आनी अशें तुज्या कृपेची देणी होगडायली. पूण तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पाळून ती आमकां नव्यान जोडून घेतली. देखून देवदूतांनी भक्तां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा करोस तूं पवित्र तूं आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकाणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्रत्वेच्या सत्तेसर जीव आनी पवित्रपण उपसता. उदेंत ती तावन आसतना ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक आशपर तूं जमयत आसाय. देखून बापा कलतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्रत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कोडू आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताजीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभता. तो परदीन जालो थे राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमीस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कोडू तुमचे बसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान धीन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमीस घेयात आनी हंतले पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्ती कराराचें हें रगत बदकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशा बसत थें वारावतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बावडतसो घुट पोरगो ठुया. बापा आमचे सोडवणे पासोतो तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्ट मरणासो तुझे अनंतरीत पुनर्जीवनपण असो आनी सरकार सडण्यासो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या तीच बली आता तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ धिश्ट घाल
आनी तुज्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान बरो आनी जेजू सवे एक कोडू आनी एक आत्मो आमी जावंको निर्मी तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करो आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत अवकार मोरयेच्या तुज्या भाग्यवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी सुमेस्त भक्तां सांगाता तुवें विसून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो तांच्या विनवणेचो आधार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास दवरता आमी विश्वास धरता बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी तिजे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या आनी फ्रांसीस आमच्या गोवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गोवळ्या आनी मनयारा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगान थीर कर तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे कोण वळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आनी तुजे इश्टगतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपासान तुज्या राजांत घे थंय आमी तुजी महिमा भोगून ससनाक ददुशी जातल्या म्हूण आमकां भरवोसो आसा क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू ते पवित्रत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वनने वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेल्या प्रार्थन धीर घेवन प्रार्थुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस परासर वायटांतली आमकां निवार दये करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीचे बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशा नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सरां कांतांतली वाटाय तुझी ससनाच्या ससनाक सोम्ये जेजू क्रिस्त तुवें तुजे धर्मदूता मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर दय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे दिके शांती दिने कोणान सांबाळ तू जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सुमीची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमच्या सोबे आसूं एकामेका शांती दियात ही देवाची शेळी संसाराची पाप काढता ती या शेळेच्या जीवनाक पयल्यान ती सुभागी
तुमच्या प्रेमाचे म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्तची कूड आनी रगत म्हाका ससणाच्या जिविताक सांबाळू. जेजूक आमच्या काळजांत आमी आत्मीय कृपी स्वीकार केला. ह्या युकरिस्तीक बलिदानांत तुमी वांठेली जाल्यात. एक घडी बोरो दोळे दंपून दोनी हात काळजाचे दवरून तुमी मागात. ह्या युकरिस्तांत भारी आमच्या भितर आयिल्ल्या क्रिस्ता आमी तुका वंदिता. अस्कत्यांक आमकां तुवें बुडवंत केलें. कशें त्या 5,000 लोकांक तुवें वांटलें तें उंडो तें खाण आज आमकांय ह्या युकरिस्ताद्वारे तुवें दोश केलें. आमचे अस्कतकाय तुवें बक्षिल्याय. आमचे पथकां तुवें वोवोवन आमकां सुटका दिल्याय. आमच्या पिडे शिडे तावन ह्या युकरिस्ताच्या बोळान आमकां तूं गूण करताय. तर तुजे गूण करची हे युकरिस्त आमी आज भेटयल्या ह्या वक्ता आमच्या जिवितांत मुखले दीस आशिर्वादाचे बेसांवाचे कुरपेचे दीस जावन बदलोवन दिता. आमच्या घराणे तुवें आयकल्ल्या खातीर आमी तुका अर्घां दिता. ह्या युकरिस्ताद्वारे जेजू ह्या युकरिस्ताच्या बलिदानाद्वारे सर्व ते तुजे आशिर्वाद देवन येवन दी म्हणून हांव मागता. जेजूच्या सत्यवन बळवून महिमेवन नांवान तुमच्या कुडींत आसची सर पिडा आशिडा देव पयस करूं. ह्या युकरिस्ताच्या बोळान तुमकां नवी सकत नवी गठाय मेळोवन दी आनी अशकेर स्वास पर्यंत सुमये खातीर बावारताना बरोसें जिवचे भाग तुमकां लाबोवन दी. हें मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा ह्या सर्गींच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवन आनी गटायेन भरल्याय. सर्गींचे वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें ससण्याच्या सुखाक आमकां पावय. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. सर पदवेदार देव कणवळेन आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालूं आनी सडवण दिवपी जाणवायेची वळख तुमकां फावो करूं. भावार्थाचे शिकवणेन तो तुमकां पोसूं आनी बऱ्या करण्यांनी थिरायेन वाडोवंक तुमकां कृपा दिव. शांती समाधानाच्या वाटेर तुमचे पावलां सांबाळून तोच मोगाळ देव तुमकां आपणाशी सोलोवन व्हरूं. आनी सर पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्मेचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सवे सदा आसूं. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा.
यवा